कुडचड्या शिवाजी चौक वाठारात पोलिसांनी धाड घालून 87 ग्राम गांजा जप्त केलो। सांजेच्या 4 वरांचेर गांजाची तस्करी जावपाचो संशय आणि सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती वयल्यान सापळो रचून कुडचड्या पोलिसांनी ही कारवाय करीत कुडचड्या शिवाजी चौक वाठारात 87 ग्राम गांजा जप्त केलो। आम्ही आता कुडचडे पोलीस स्टेशन आज एक कुडचडे एरियेत इन्सिडेंट झाला म्हणजे पोलिसांनी कुडचडे पोलिसांनी गांजा जप्त केला। तो जे शिवाजी चौक एरिया प्रेमायसीचा तो गांजा आज मेळालो होता आणि अराउंड 87 ग्राम त्या प्रमाणे कुडचडे पोलिसांनी म्हायती दिली। 87 ग्राम आसा ह्या बद्दल जो पी आय आसा कुडचडेचो कारण चव्हाट्यान विचारलें हो ह्या बद्दल तुमकां म्हायती कशी मेळ्ळी तेन्ना हांवें अराउंड 4 सुमार तांकां रिलायबल जाल्यार ह्या बद्दल फोन येयलो। तेजे नंतर तेंची टीम ती त्या स्पॉटार वचून पंचनामा करून तो गांजा आसा तो जप्त केलो आनी हेजी फुडली चौकशी सद्या कुडचडे पुलीस करता। हांव गव्हर्मेंटाची कुडचडेच्या